नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार। हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। उच्च न्यायालयाचो सरकाराक दपको। टीसीबीचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन कलमाक स्थगिती। ही लोकांची जैत म्हणटा याचिकादार आल्वारीस। टीसीबी खात्याचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द करपाच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक विरोधी पक्षांचो येवकार। सरकाराचे कारभाराचेर केली टिका। गोंयांतूय आसात 2 दुर्मीळ खनिजां। केंद्रीय खण मंत्रालयाच्या सहकार्यान लायतले सोद। दुर्मीळ खनिजाचो सोद घेवपा खातीर केंद्रानूय घेतला फुडाकार। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांतल्यो खणी जातल्यो सुरू। केंद्रीय खण मंत्री जी. किशन रेड्डीची घोशणा। खणी संदर्भात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर चर्चा। काशीनाथ शेट्टी आनी आमदार संकल्पाचे वादावादीचे प्रकरणान कोर्टाची मुरगांवचो पीआय आनी दक्षिण गोंयचे एसपीक नोटीस जारी। 17 तारखेक हाजीर रावपाचो कोर्टाचो आदेश। शिगम्याच्या उत्सवाक अपशकून कणिबाग मोरपिल्ल्या केप्या तासो वाजयतना काळजाच्या आदाकान एकल्याक मरण आयलो। श्रीकांत गांवकार वीज खात्याचो कर्मचारी। आता खबरो विस्तारांत। उच्च न्यायालयाचो सरकाराक दपको। टीसीबी खात्याचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां कोर्टान रद्द केली। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2) स्थगिती मागल्या। 17(2) वापर करून आतां जाय तशी जमीन रुपांतरणां करपाक मेळची ना। ही लोकांची जैत अशें याचिकादार नॉर्मा आल्वारीस उलयली। उच्च न्यायालयान नगर नियोजन कायद्याचे कलम 17(2) चे नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां रद्द केली। फुडल्या 6 सप्तकां मेरेन सरकारान 17(2) स्थगिती मागल्या। नगर नियोजन कायद्याच्या 17(2) ह्या कलमाचो वापर करून गोंयांत सर्रासपणान जमनींचें रुपांतरण सुरू आशिल्लें। हाचे आड गोवा फावंडेशनान उच्च न्यायालयात धांव घेतिल्ली। ह्या आदेशा उपरांत नॉर्मा आल्वारीसान खोस उक्तायतना ही लोकांची जैत आशिल्ल्याचें म्हटलां। The court has just delivered its judgment on the challenge that the petitioner, the Goa Foundation, and several other petitioners made to the validity of Section 17(2). And the court has struck down the rules and the guidelines which enable the operation of Section 17(2). As regards the 17(2) itself, it has decided that the 17(2) has to be read down, which means that any proposals which come have to be considered in the light of the regional plan only and not independently, not by themselves, not for reasons of inconsistency and incoherency. So the detailed judgment is not available right now. It will come this afternoon. But the court has also said that no further approvals can be granted at present when the state government sought a stay of the operation of the Section 17(2) for 6 weeks. So this is a good victory for people because we were opposed to the zonings which were being changed bit by bit, spot by spot in different places, changing the entire context of the landscape of Goa and literally casting aside the regional plan 2021, which is still valid and holds good for the people of Goa, protecting its ecology and environment while also allowing for development in certain areas. The court has placed the matter after 6 weeks, so we will have to read the judgment and consider each individual case because many cases were done on the basis of inconsistency and incoherency and not error. Error has to be shown vis-a-vis the original proposal in the regional plan. So each of the approvals that have been granted have to be considered, to my mind, reconsidered in the light of what they were in the original regional plan. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। अत्यंत दुर्मिळ आशिल्ली खनिजां आनी धातू सोदपाक केंद्रान फुडाकार घेतला। गोंयांतूय 1-2 दुर्मिळ खनिजां आसात। केंद्रीय खण खात्याच्या सहकार्यान ती एक्सप्लोर करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें। दुर्मिळ खनिजांचो सोद घेवपा खातीर गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो।
केंद्र सरकाराचे नवीन खनिज संशोधन धोरण देशाक आत्मनिर्भर करतले. हे धोरण गोंया खातीर उपयुक्त थारतले. गोंयान अत्यंत म्हत्वाची आशिल्ली खनिजां सोदपा खातीर केंद्राचे सहकार्य मेळटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयानूय 1-2 दुर्मीळ खनिजां आसात. केंद्रीय खण खात्याच्या सहकार्यान ती एक्सप्लोर करतले. लिथियम, तांबे, कोबाल्ट, भांगर, चांदी आणि REE तशेंच PGE सयत हेर 29 दुर्मीळ खनिज साठ्यांची पावणी करपाचो निर्णय केंद्रान घेतला. बेगूनच ह्या खनिज साठ्यांची पावणी जातली हे फाटभुंयेर खण मंत्रालयान गोंयान म्हत्वाची कार्यावळ घडोवन हाडली. The road show on the critical minerals. तो त्यांनी लॉन्च केला. डिफरंट कंट्रीज आशिल्ले असले क्रिटिकल मिनरल्स हे इन डिफरंट सेक्टर्स हातूंतल्यान ताचो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. दीस वील बी द फॉरवर्ड थिंकींग म्हणपाक काय हरकत ना. मोदीजी आणि किशन रेड्डीजी हांचे खूब अभिनंदन. क्रिटिकल मिनरल्स 1-2 क्रिटिकल मिनरल्स गोंयांतूय आसा. ताजेरूय आमी एक्सप्लोरेशन करपा खातीर. नवीन खनिज संशोधन धोरणाक लागून अत्यंत दुर्मीळ अशी खनिजां तशेंच धातू सोदपाक मजत जातली. केंद्रान अशे तरेची खनिज सोद मोहीम ह्या आदी केन्नाच राबयली ना. अत्यंत दुर्मीळ आशिल्ली खनिजां आनी धातू सोदपाचे बाबतींत चीन आनी अमेरिका भारताच्या खूब फुडें आसात. ह्या नव्या धोरणाक लागून लिथियम, तांबे, कोबाल्ट, भांगर, चांदी आणि REE तशेंच PGE सयत हेर 29 दुर्मीळ खनिजांचो सोद घेवपाक मजत जातली. ह्या धोरणाच्या माध्यमांतल्यान ही खनिजां सोदून काडपा खातीर खाजगी कंपन्यांक एक्सप्लोरेशन लायसन्स मेळटली. MMDR कायद्याच्या कलम 20(1) खाला दुर्मीळ खनिज ब्लॉकांचो लिलावूय जातलो. पहिल्या टप्प्यात ऑनलायन बोली प्रक्रियेच्या माध्यमांतल्यान REE, झिंक, हिरे, तांबे आणि PGE सारकिल्या खनिजां खातीर 13 ब्लॉकांचो लिलाव जातलो. दुर्मीळ खनिजां सोदपाक केंद्रान 18,000 कोटी रुपयांची अर्थीक तरतूद केल्ल्याचे केंद्रीय खण मंत्री G. किशन रेड्डीन सांगले. देश में जो क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत बड़ा शॉर्टेज है. आज भी 95% हम इंपोर्ट करते हैं. दूसरा तरफ क्रिटिकल मिनरल का डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में बढ़ने का बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, ऐसी क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा डिमांड है. इसके लिए भी भारत सरकार इस दृष्टिकोण में क्रिटिकल मिनरल के लिए भारत में एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ाया और क्रिटिकल मिनरल का अभी तक 4 टाइम्स अभी एक्शन में भी लगाया. 5th आज शुरू किया है. और भारत सरकार की तरफ से विदेश में जाकर भी जो ऑस्ट्रेलिया हो, अर्जेंटीना हो और अलग अलग जगह भी हम टेक्नोलॉजी लाने के लिए और विदेश में जाकर एक्सप्लोरेशन माइनिंग करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर का इंडिया कंपनी को हम encourage करें. गवर्नमेंट के PSU भी जा रहे हैं. ऐसी क्रिटिकल मिनरल का मिशन क्रिटिकल मिनरल के नाम पर एक एक्टिविटी हम भारत सरकार की तरफ से किया है. अभी लगभग उसके अंदर हम 18,000 करोड़ भारत सरकार को बजट में एलोकेट किया है कैबिनेट ने. उसके अलावा हमारा जो PSUs में वो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. दोनों मिलकर लगभग मोर देन 32,000 करोड़ क्रिटिकल मिनरल मिशन के द्वारा आने वाले दिन में हम खर्च करके इस क्रिटिकल मिनरल का खोजना और माइनिंग करना, प्रोसेसिंग करना, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, बैटरीज बनाने का हो, सब में हम भारत का डिमांड को, क्योंकि जो भी दुनिया में आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका जो क्रिटिकल मिनरल का बहुत बड़ा डिमांड है. इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है देश का, और डिफेंस सेक्टर में भी हो, स्पेस सेक्टर में भी हो, और नेट जीरो 2070 हो, इसके लिए भी क्रिटिकल मिनरल का बहुत डिमांड है. इस दृष्टिकोण से भी हम एक एक्शन प्लान बनाकर आगे बढ़ रहे हैं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आमदार संकल्प आमोणकर आनी वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये हांचे मदीं जाल्ले वादवादी प्रकरणात वास्कोच्या सत्र न्यायालयान मुरगांवचो पुलीस निरीक्षक आनी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकाक नोटीस काडल्या. दोगांकूय 17 मार्चाक सकाळी 10 वरांचेर कोर्टांत हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात. कांय दीस पयलीं वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेटये बोगदा वास्को वाठारांत कामा निमतान गेल्लो. तेन्ना थळावे तशेंच आमदार संकल्प आमोणकार आनी काशीनाथ शेटये मदीं वादावादी जाल्ली.
सरकारी कामाक आडखळ हाडिल्ले प्रकरणात काशीनाथ शेटयेन पणजे पुलिशेंत तांच्या आड कागाळ केल्ली. मात सुमार 15 दीस जावन गेले तरी पुलिशेन हे प्रकरणाचो तपास करूंक नाशिल्ल्यान बेरेस्तारा वास्कोच्या सत्र न्यायालयान दक्षिण गोंयचो पुलीस अधीक्षक आनी मुरगांवच्या पुलीस निरीक्षकाक नोटीस काडल्या. ह्या दोगांकूय सोमारा 17 मार्चाक कोर्टात हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्यात. वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंता काशीनाथ शेटे हो कांय दिसां पयलीं वास्को हांगासर गेल्ल्या कडेन थळावे आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या वांगडा तांचो वाद जालो. काम करता आसतना सरकारी कामान आडतळो हाडल्या ह्या कारणां खातीर काशीनाथ शेटे हांच्यांनी आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्ली. पूण फाटले 15 दीस जाले ह्या कागाळीचेर कांयच एक्शन घेतली गेली ना. ह्या खातीर JMFC कोर्टान आतां दक्षिण गोंयचे SP आनी मुरगांवचे PI हांकां नोटीस जारी केला आनी तांकां सांगलां की 17 मार्च पर्यंत त्यांनी ह्या कागाळीचेर एक्शन घेवची आनी कोर्टान कितें एक्शन घेतला हे सादर करचे. ही असली अपडेट आतांची. अश्योच अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कणीबाग मोरपिल्ला केप्यां शिगम्याक तासो वाजयतना काळजाचो आताक आयिल्ल्यान श्रीकांत गांवकर ह्या 55 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. श्रीकांत गांवकर हो वीज खात्याचो कर्मचारी आशिल्लो. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत शिमगो सुरू जाला. शिमग्याच्या मांडार पारंपारीक पद्दतीन नमन करून शिमग्यातले वेगवेगळे खेळ खेळटात. मजगतीं केप्यां तालुक्यांतल्या कणीबाग मोरपिल्ला एक धक्को दिवपी घडणूक घडली. बुधवारा सांजे वेळार वेळीपाच्या शिमग्याच्या मांडार तासो वाजयतना श्रीकांत गांवकाराक काळजाचो आतंक आयिल्ल्यान ते सकयल पडले. त्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी ताका रोखडोच बाळी हॉस्पिटलांत व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर मडगांवच्या दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडलो. थंय ताका उपचारा वेळार आनी एक खर आतंक आयिल्ल्यान मरण आयलें. श्रीकांत गांवकर वीज खात्यांत काम करताले. हे घडणुकेक लागून पुराय तालुक्यांत दुख्ख पातळ्ळां. काल एक इन्सिडेंट जालो मोरपिल्ला गांवां म्हणल्यार श्रीकांत गांवकर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मडगांव तो कर्मचारी ताका खंय तरी काल एक एटॅक येवन डेथ जाल्ली आसा. मेन म्हणल्यार जेन्ना तो आतां सद्या गांवांनी भेळ खेळटा शिमग्याचो तो खंय तरी ढोल वाजयतालो. त्या टायमार ताका अकस्मात खंय तरी घाम येयलो म्हणटकीर तो ते वाजोवपाचें बंद करून तो थंयसून रावलो. पूण थंयच्यान ताका अनकम्फर्टेबल जाल्ल्यान मागीर तो थंयच्यान जे पाळडी हेल्थ डिपार्टमेंट आसा तो स्वताची गाडी घेवन हेल्थ डिपार्टमेंटाक गेलो आनी तेज्या नंतर थंय तेजेर उपचार केलो. पूण पाळडे हेल्थ सेंटराक ज्या जाग्यार मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें प्रिफर केलें. थंयच्यान खंय तरी ताका इंजेक्शन मारून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक व्हेलें आनी थंय उपचार चालू केलो आनी ICU दवरलो. पूण खंय तरी तेणें त्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक आपल्यालो लास्ट श्वास घेतलेला. तो 55 वर्साची एज आसल्यान ताका 3 जाण चली आनी एक चलो आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्या किस्तांनी केली. फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांतल्यो खणी सुरू जातल्यो अशी घोशणा केंद्रीय खण मंत्री G. किशन रेड्डीन केली. तशेंच आतां मेरेन 12 खण ब्लॉकांची पावणी जाल्या. हातूंतले 9 ब्लॉक बेगीनूच सुरू जातले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. दुर्मीळ खनिजांचो सोद घेवपा खातीर गोंयांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयच्या खणी संदर्भात केंद्रीय मंत्र्या बरोबर चर्चा केली. केंद्रीय खण मंत्रालय आणि गोंय सरकारान घेतिल्ल्या खासा बसकेत गोंयच्या खणी संबंधीच्या विशयाचेर चर्चा जाली. केंद्रीय मंत्री G. किशन रेड्डी हांच्या अध्यक्षतेखाला ही बसका जाली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि खण खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी हे बसकेत हाजीर आशिल्ले. फुडल्या 6 म्हयन्यांत गोंयांतल्यो खणी सुरू जातल्यो अशी घोषणा केंद्रीय खण मंत्री G. किशन रेड्डीन केली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनिंग मिनिस्ट्री के तरफ से आज गोवा में एक हाई लेवल मीटिंग किया है. इसमें आने वाले दिन में भारत में माइनिंग सेक्टर में एक्टिविटी कैसा बढ़ाना चाहिए, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स का जितने भी ब्लॉक्स है अभी तक 4th फेज एक्शन हुआ है. आज 5th फेज का आज एक्शन ब्रांच बोलते हैं, इसका आज एक्शन में लगाया है. दूसरा एक पहली बार भारत सरकार माइनिंग मिनिस्ट्री की ओर से जो एक्सप्लोरेशन जो माइनिंग के मिनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं देश भर में, अभी तक GSI हमारे गवर्नमेंट एजेंसी से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन काम करते थे. आज हम प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सप्लोरेशन का काम
आज शुरू कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार फाइनेंस करेंगे। कल आने वाले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके जो इस माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन दृष्टिकोण से और यूज़ करने वाला है। दुनिया में अलग अलग जगह अभी वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम भी उनके साथ साथ लगा बराबर भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहा है। जो चर्चा किया है, एक माइनिंग पर चर्चा किया है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के आधार पर जो नाम्स है, नाम्स को पूरा हम फॉलो करते हुए गोवा सरकार इस माइनिंग का एक्टिविटी में आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देखते हुए, डायरेक्शन देखते हुए, एनवायरनमेंट दृष्टिकोण से भी हो, गोवा का रेवेन्यू को दृष्टिकोण से भी, गोवा नौजवानों को रोजगार देने के विषय पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। सर कुछ डेडलाइन वगैरह ऐसा सेट कुछ किया? ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कोई जजमेंट नहीं है, मगर आज इस 6 मंथ्स के अंदर प्रोडक्शन और नया माइन शुरू होगा, अच्छे शुरू होगा। आतां मेरेन 12 खंड ब्लॉकांची पावणी जाल्या। हातूंतले 9 खंड ब्लॉक बेगीनूच सुरू जातले। उरिल्ल्या ब्लॉकांच्या पर्यावरण दाखल्या विशीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बेगीनूच निर्णय घेतले। अंदू व्हड प्रमाणात खणी सुरू जातल्यो म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। टोटल ऑल टुगेदर आतापर्यंत आम्ही 12 ब्लॉक ऑप्शन्स करपाक शकले, तर ऑलमोस्ट 9 ब्लॉक्स हे बेगिनात बेगीन सुरू जातले। 2-3 फक्त जे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड मिनिस्ट्री ऑफ मायन्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन अडकले, ते बी तेंच्यांनी एक्सपर्टायट करता हे एश्युरन्स तांच्यांनी दिल्या। म्हाका दिसता स्ट्रीमलायन करीत जाल्यार 2025च्या पिरियडात बऱ्यापैकी मायनिंग हे खूब मोठ्या प्रमाणात सुरू जातलें, हाजी आस्त आसा। हांव जी किशन रेड्डीजी हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, कारण तेंच्यांनी दोन्ही एक म्हणजे हो ड्युअल कार्यक्रम तेंच्यांनी रोड शो गोंयांत ऑर्गनायज केले, आणि दुसरो मायनिंगेचो रिव्ह्यू घेवन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन आमचे अडकल्ले बाकीचे विशय हे रिजॉल्व करपाक आमकां मदत जाली। म्हणजे मोदीजी हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता की ह्या पद्दतीचे एक्सप्लोरेशनान प्रायवेट सेक्टर्स इन्वॉल्व करप, आणि द रोड शो ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स जो तांच्यांनी लॉन्च केला। डिफरंट कंट्रीज आशिल्ले असले क्रिटिकल मिनरल्स हे इन डिफरंट सेक्टर्स हातूंतल्यान ताचो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कुंकळ्ळी वीज ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना उत्तर प्रदेशांतलो 21 वर्साचो सूरज कुमार हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। सध्या ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। केबल रिप्लेस करतना ही घडणूक घडली। ह्या सगळ्यांत वीज खातें जापसालदार म्हूण आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केला। पळयात। कुंकळ्ळी एक धक्कादायक घडणूक घडली। बुधवाराक कुंकळ्ळेंतल्या वीज ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना उत्तर प्रदेशांतलो 21 वर्साचो तरणाटो सूरज कुमाराक गंभीर दुखापत जाली। उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। सध्या ताचेर उपचार सुरू आसा। हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच थळाव आमदार युरी आलेमावान घडणूक थळाव वचून वासपूस केली, आनी ह्या सगळ्याक वीज खातें जापसालदार आसा। वीज खात्याच्या घाळपणाक लागून दुर्दैवी घडणूक घडली। देखून वीज खात्यान ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करची अशी मागणी आलेमाव हांणी केली। क्रिमिनल ऑफेन्स आज सेफ्टी स्टँडर्ड नासतना पयस त्या भुरग्याक कॉन्ट्रॅक्टरान सेफ्टी गियर दिलोलें काय कितें, सेफ्टी इक्विपमेंट तो घान आहलो काय कितें, हो मोठो प्रश्न। आणि आज जेन्ना कॉर्डिनेशन जायना, आज एक 21 वर्साचो भुरगो इज व्हेरी सिरियस बांबोळीच्या गांवांत आहा। हें चुल्यार इट इज अ लॅप्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, आनी हें हिंगा जालें ना, नावेलीच्या गांवांतूय जालेलें आसा, गोंयभर हें चलता। आज ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट आमी जेन्ना प्रश्न घातलेलो, ऑलमोस्ट 50 लोक मेले बिकॉज ऑफ शॉकिंग, एंड दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस टायप ऑफ ऑफेन्स। इवन एनिमल्स हॅव डायड, and the government cannot take this lightly. हो कोणूय जावं कॉन्ट्रॅक्टर, हेजेर म्हाका दिसता पार्ट ऑफ नेग्लिजन्स। कोण हेजो जबाबदार? हो भुरगो गोंयकार न्हू म्हूण गमोन येता, पूण इनोसंट लायफ 21 वर्साचो वी हॅव लॉस्ट टुडे, आनी हे जबाबदार कोण? आमी हेजेर म्हाका दिसता एक लक्ष घालपाक जाय। आज हांव चीफ इंजिनियर जावं सुदीन ढवळीकरा कडेन मागता, हेजेर तुमी एक इन्क्वायरी करपाक जाय। इन्क्वायरी करून वॉट इज द रिजन, आणि अकस्मात ही लायन कितको चार्ज जाली ते सांगता की आज ते गेले, दोन्ही गेले, पोटाकूय मार पडा आणि आख्खे लासोन गेले। दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेअर्स, आनी हेजेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय, एंड हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल हॅज टू बी बुक। दे हॅव टू सेंड अ स्ट्रॉंग सिग्नल। कोणूय जावं तो कॉन्ट्रॅक्टर जावं डिपार्टमेंटा मनीस जावं, एक्शन हेजेर घेवपाक जाय। आय वील ऑल्सो ट्राय एंड रेज दीस इन दी असेंब्ली।
भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोपो कर आतां 5% कमी करपाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला. दिवचल पालिका मंडळाची बसका बेरेस्तारा जाली. फाटल्या बसकेन सोपो 10% वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. मात निविदा भरपाक प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान सोपो कर 10% वयल्यान 5%चेर हाडपाचे बसकेन थारले. दिवचल पालिका मंडळाची बिरेस्तारा बसका जाली. हे बसकेत कोयर वेवस्थापन आणि हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली. संपूर्ण अर्थ हे संस्थे कडेन केल्लो करार आनीक 6 म्हयने वाडोवपाचो तशेंच सोपो कर आतां 5% कमी करपाचो निर्णय ह्या बसकेत जालो. 3 विशय आसले भितर. मागीर दुसरो विशय आसलो तो आमचो सोप्याचो. म्हणजे फाटल्या फावटी आमी सोप्याचें टेंडर केल्लें 10% वाडोवन, पूण तें टेंडर कोणीच हें करूंक ना. म्हणून आमी तें परत हें करून 5% वाडयला आनी आतां परत आमी रिटेंडर करतले सोप्याचें. आनी हांव लोकांक विनंती करता की आमचो सोपो घेयात, टेंडर भरात. फाटले फावट 10% म्हटले. हय, फाटल्या फावटी आता कमी केले. आतां आमी 5% कमी केल्ले आसा आनी आतां आमी रोखडेच तेचे टेंडर करतले. आणि एसटीपी मागीर गार्बेज प्लांटाचें जें आसलें तेंचो आमचे संपूर्ण अर्थ आसा तेंचे कडेन आमचो MOU आसलो तो आतां आमी 6 म्हयने एक्सटेंशन केला आनी तांकां सांगलां की आमचे आनी कितें कितें जें आसा आमकां म्हणजे आमच्या कामगारांक आनी कितें सुविधा जाय आनी बाकीच्या प्लांटा बद्दल ते आमी सगळे जाण नगरसेवक, संपूर्ण अर्थचे सगळे ऑफिसर आनी आमचे कामगार अशे सगळे जाणां एके कडेन बसोन तेंची आमी कितें आहा डिफिकल्टीज आनी कितें ते सगळे विचारान घेतले आनी जर सगळ्यांचे व्यवस्थीत जालें जाल्यार आनीक तांकां 2 ते 3 वर्सांचे आमी वाडय दितले. पूण सद्या तांकां आमी 6 म्हयने वाडोवन दिल्ला. आज मिटींग कशी जाली? मिटींग सगळी सुरळीत जाली आनी सगळ्या विशयाचेर हे जाला आनी आमचे विश्वजीत राणे आसा ते मेगा हेल्थ कॅम्प करता. आमच्या स्थानीक आमदार चंद्रकांत शेट्टी अशें म्हणून 16 तारखेक आमचो मोठो प्रोग्राम करपाचो आहा. म्हणून आमी हांगा आतां सेल्फ हेल्प ग्रुपाची जे अध्यक्ष आहा तांकां आपयल्ली महिला आनी आमचे सगळे हांगा मिटींग नगरसेवक आनी सिद्धी कासार सुलोचनी हेल्थ ऑफिसर येयल्ली तेन्ना तेंच्यांनी सगळे हे मेगा कॅम्पा खातीर आमकां म्हणजे सगळ्या लोकांक विनंती केल्या की सगळ्यांनी सगळे तरेचे फूल सगळें चेकिंग आसा त्या दिसा 15 कावंटर घालतले. 9 स्टार्ट जातले हे करपाक आनी मागीर विश्वजीत राणे येतलो, आमचो आमदार चंद्रकांत शेट्टीजी येतले आनी आमी सगळे नगरसेवक आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. बेरेस्तारा नावेली पंचायतीची म्हयन्याळी बसका जाली. ह्या वेळार नावेली पंचायत वाठारांत चलपी कामां विशीं चर्चा जाली. पंचायत वाठारांत चलपी सिवरेज, वीज आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या कामाक लागून थंयचे रस्ते पेड्ड्यार जाल्यात. देखून हे विशीं संबंदीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आनी कंत्राटदारांक कळीत करून पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते तशेंच गटार दुरुस्त करपाक सांगिल्ल्याचें थळावो पंच वांगडी पॉल परेराचें म्हणणें. पावसा दिसांनी लोकांक कसलीच आडखळ निर्माण जावची न्हय देखून मे म्हयन्याच्या शेवट मेरेन काम पुराय करपाची मागणी ताणें केल्या. विलेज पंचायतान मिटींग ऑर्गनायज केली बिकॉज ऑफ द मॉन्सून सिजन. आता कितें जालां नावेली विलेज आमगेले 4 डिपार्टमेंटाचें काम चलता. पयलीं आसा ते नंबर 1 अंडरग्राउंड केबलिंग 3 फेज. ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपयले आमी अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. तेमी डिगींग करून जायते ड्रेनेज डॅमेज केले, थोडे आमगेले रोड काट केले. सो ते रिस्टोर करून पावसा पयलीं नंबर 1. नंबर 2 सिवरेज डिपार्टमेंट PWD ते फाटली कितले वर्सां सिवरेजी लायन अजून कनेक्ट करपाक जावना म्हणटे. सो तेमी जायते रोड पिडा केले, गटर पिडा केले आनी ते चेंबर बांदता ते आमगे मोस्टली मांडोपा ब्रिजी कडेन तेंगे पंपींग स्टेशन आहा थिंगाय तेमी जायते ऑब्स्ट्राक्ट करून दवरलो आहा. सो तेजेरी आमी कित्याक पावस येयलो जाल्यार माणसां ब्रीज ओवरफ्लो जाता. सो तेका ब्रिजी त्रास जावपा जायना लोकांक आनी लोकांक मागीर आमकां पावसांत त्रास जाता. सो तो एक. तिसरो डिपार्टमेंट येयले PWD वॉटर सप्लाय. मांडपा एक ओल्ड ब्रिज आशिल्लो तो मोडून तेजे पायपलायन आशिल्ली उदकाची ती दुसरे ब्रिजेर जाले, ऑल्टरनेटीव ब्रिज जाले. सो तेणें बी ती लीक करून दवरला, पायपलायन जायना अशी सोडून गेला. सो लोक कंप्लेन करपाक आनी चवथो डिपार्टमेंट आहा तो आमगेलो PWD रोड्स. मांडो ब्रिज आहा थिंगा पोन्नी ब्रिज मोडपाक तेमी आमगेले गणेश इमर्शन करपाचें ती हें आसलें गणपती पावोवपाचें. सो तेंचें मोडलां. सो आमी सांगलें तेन्ना हे पावसा पयलीं तें बांदून जाय आनी तें इमर्शनूय बांदून तेजे उपरांत आमगे लोक सरकार वयता. सो तेन्ना वचपाक ते बांदा वयल्यान त्रास जाता. सो हे सगळें एकठांय करून पंचायतान थारायल्लें मागीर मंथली मिटींगी बॉडी डिसिजन घेतलें तें सगळे जॉयंटली आपय अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी तेंचे कडेन एक काम करून तितले बेगीन बिफोर द मॉन्सून सो दॅट इट बी प्रॉब्लेम जावपाक जायना आमकां.
एका मंत्र्याक फायल क्लियर करपाक 20 लाख दिल्ल्याचे आदले मंत्री मडकयकाराचे आरोप फट आसा. तांचेर कारवाय करपाची चर्चा पक्षा भितर सुरू आसा. भाजपाचे सरचिटणीस आनी खासदार अरुण सिंग हांची प्रतिक्रिया. पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन मडकयकाराच्या विधानाविशीं अरुण सिंगाचेर पत्रकारांनी प्रश्नांचो फार केलो. यह मैं कह सकता हूं कि सबको मालूम है कि वो झूठा आरोप है. उन्होंने सरेआम झूठ बोला है. हमारे प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. 1 रुपए का भी कोई आरोप नहीं लगा सकता. वह पार्टी आपस में चर्चा कर रही है, लेकिन वह सरेआम गलत है, झूठ है. हमारी प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में सरकार और शुरू से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी ईमानदारी निष्ठा से काम कर रही है. और एक व्यक्ति के कहने से कुछ फर्क, और आप सबको मालूम है क्यों कह रहे हैं. अगर ये गलत है तो आपके बीजेपी लीडर के पास वो पोजीशन मांगने के लिए क्यों जाते हैं? चलो सबको मालूम है, आप सबको मालूम है वो गलत आरोप लगाया है. आगे इन्वेस्टिगेशन क्या कैसे बोल सकते हैं आरोप झूठा है? सब जनता को मालूम है कि ईमानदार सरकार है. हमारे लिए सबसे बड़ी अगर ईमानदारी के कसौटी पे है तो सरकार है, जनता है. जनता बार बार चुन करके भेज रही, जनता से बात करे, जनता करे, ईमानदार सरकार है. हम लोग को वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं. भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच में सदैव काम करते हैं, इसलिए उनको मालूम है जनता जनार्दन सर्वोपरि है. बीजेपी के लीडर ही है ना, वो भी एक्स मिनिस्टर. मैंने बोल दिया भैया, वो सरेआम गलत है, उसमें कोई दम नहीं है. सरकार ईमानदारी से काम कर रही है. और क्यों उन्होंने बोला वो सब आपको मालूम है. आगे चलो. नहीं देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है. कभी कभी अपने काम को लेकर के, अपने मुद्दों के लेकर के आप चर्चा कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इतनी मर्यादा रखना चाहिए कि क्या सार्वजनिक रूप से क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, उसकी जरूर चर्चा करना. काकोड्या वाठारांत शाळेच्या भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. जाल्यार दुसरे वटेन बार्देस तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत हिट अँड रन अपघातांत 2 कामगारांक दुखापत जाल्या. पळयात पुराय बातमी. काकोडा वाठारांत भुरग्यांक घेवन वचपी स्कूल बस आनी ट्रका मदीं अपघात जालो. बिरेस्तारा 12:30 सुमार हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. भुरग्यांक सुरक्षीतरित्या गाडयेंतल्यान भायर काडले. देवादायेन ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावना. घर वयता आनी मुखार ट्रक आसलेलो, त्याच्या मुखार आनी गाडी आसलेली. स्पीड ब्रेकर आपल्या स्लो जाली म्हणटकच ट्रकूय स्लो जालो. स्लो जातकच तिणे हाडले आनी एका फाटल्यान गाडी आसली पळय तेणे हाडल्यान ताका एटॅक केलो. म्हणटरी त्या एक्सिडेंटा भितर भुरगे चड आशिल्ले. खूब आसलेली 20-25 सुमार भुरगीं आसलेली, पूण देवा हितून भुरग्यांक कांय जालें ना. कितें ती भुरगीं म्हणल्यार केजी भुरगीं आसलेली. पूण कोणाक काय जालें ना, कोणाक काय जालें. मागीर तांकां पेरंट्सांनी पण त्याच्यात दुसरी गाडी गॅरेज करून तांकां भुरग्यांक घेवन गेली. हेतून कोणाविशीं तुमकां मिस्टेक दिता? मिस्टेक अशी म्हणून जाल्यार आतां सेल्फ एक्सिडंट म्हणटा. मुखाली गाडी रावली म्हणून ट्रक रावलो ती फाटल्यान तेणे ब्रेक तेगे लागलो कितें जालें, तेणे आल्यान ताका पुश केली, ताका हें केली. त्या ड्रायव्हरा बी कितें जालां? ड्रायव्हराक कांय जालें ना, कोणाक कांय जालें ना. दुसरे वटेन बार्देश तालुक्यांतल्या बागा वाठारांत हिट अँड रन अपघातांत 2 जाणांक दुखापत जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कर्नाटक नोंदणीकृत आशिल्ली कार चलोवपी पर्यटकान ह्या वाठारांत पार्क केल्ल्या वॅगनर कारीक धपको दिलो. ह्या वेळार रस्त्या वयल्यान चलून वचपी 2 कामगारांक दुखापत जाली. उपरांत ह्या कारीन पार्क केल्ल्या टॅक्सीक धपको दिवन पळ काडलो. टॅक्सी चालकांनी ह्या कारीचो पाटलाव करपाचो यत्न केलो, मात तांकां कार सापडूंक ना. उपरांत बागा वाठारांतल्या एका कॅसिनो भायर ही कार दिसली. पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. सकाळी 5 गजाल जाली कितें, ही गाडी आसा पळय म्हणजे टॅक्सीक मारून आनी एक वेगनर आसली पळय, ते 2-3 जाण चलोन येता स्टाफ आसले तर तांकां मारून बीन तेचे हात बीन हे पकडून तांकां उडयला आनी गाडी पळयत हांगासरल्यान. गाडी आतां हांगा मेळिल्ली आहा. 3 वरांनी सोदले बी आतां मेळ्ळा. पुलिसांक सांगल्या, कालावड कंप्लेंट केल्ली, ते येता करून अजून थंयसून ते अंजुनान धाडले. अंजुनाचे म्हणटा ते कालावड परत धाडटले म्हणटा. ते अंजुनी कांय ते रिस्पॉन्स काय ना, कितें करपाचें काय ना. गाडी पार्क केलेली आणि सकाळी 6 वाजता डायरेक्ट तिने मागणी जोरात धडक दिली आणि पुढे गेली गाडी, डॅमेज झाली. किती वाजता हे? सकाळी 6 वाजता असं म्हणतात. सकाळी 6 वाजता. तू काय पार्क केली होती गाडी? नाही काय लावली इथं लावली आणि त्याच्यानंतर कोणी 7 वाजता आलो, 6 वाजता घेऊन गेले. ते तुझ्या गाडीवर मारली गाडी? हो डायरेक्ट. आणि गाडी काय पुढे आली? गाडी तिथनं इथं आली. तिथं आली. काय डॅमेज झाले सध्या? 30 फूट आली. 30 फूट पुढे आले. काय डॅमेज झाले सध्या? गाडीचा नंतर डॅमेज झाला, खालनं ऑइल आणि पेट्रोल लीक आहे, पुढे डॅमेज झालं, तिकडे डॅमेज झालं, दरवाजा उघडणं झाला. तीन तरफ आ रहे थे, ये तो काम है रात में काम नहीं आ रहा था. इसके लिए वो आ रहा था उधर से, चलते हुए आ रहा है, पूरा चला स्पीड में आ रहा है, ऐसे चला रहा है पूरा स्पीड में. उसके बाद हम लोग
पीछे थे, उसको एक गाड़ी को ई वाला गाड़ी को टक्कर मार दी और उसके बाद हम लोग उधर ठहरा गए आप लोग वहाँ से चल के आ रहे थे रूम से। रूम से? कितने लोग थे आप? 2 आदमी 2 आदमी से। और ये गाड़ी किधर से आई? उधर से स्पीड ऐसे पूरा एकदम आ रहा था, पूरा स्पीड में पूरा पूरे ठोक दिए इसको गाड़ी स्पीड होता ना। उसके बाद हम लोग उधर साइड में उसको पीछे मेरा में आ गया। अच्छा, ये लगा तुमको? लगा पूरे टाका मारा है। कितना टाका पड़ गया? 4-5 टाका मारा। कितना टाका पड़ा? 5 टाका। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टुडे हांगा सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही।